नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवात उष्मा परबाचो येवकार. खबरो विस्तारात. कोविडा उपरांत पयलेच खेप शिक्षणीक वर्स टायमार सुरू. प्राथमीक, माध्यमीक, हायस्कुलां आयच्यान फुल फ्लेज ऑफलायन. पयल्या दिसाची बॅगां भरूंक भुरग्यांची तयारी. पुस्तकां, बॅगो, रेनकोट, सत्र्यो, युनिफॉर्म ऑफलायनाची अजून घडी बसना. मात शाळेच्या पयल्या दिसाची भुरग्यांक उमेद. कोविडाचे अरिश्ट सोपत सावन सोमारच्यान सगळ्यो शाळा हायस्कुलां फुल फ्लेज सुरू जाता. भुरग्यांक स्कूल सुरू जातना कितें कितें जाय ताची तयारी करपा खातीर पालकांची धांवपळ सुरू आसा. भुरग्यांक इस्कॉला खातीर जाय आशिल्ल्या वस्तूंनी मार्केट भरला. वेगवेगळ्या तरेचे स्कूल बॅग्स, शूज, रेनकोट, सत्र्यो मार्केटांत दिश्टी पडटात. पावसाचो उटंगार अजून सुरू जावंक नाशिल्ल्यान पालकांक विद्यार्थ्यांक शॉपिंग करपाक मेकळी. 2 वर्सां कोविडांत गेली. आता हायस्कुलां ऑफलायन. बुकांची रेट मातशी वाडल्या पूण पालकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. रिस्पॉन्स बरो आसा. आता 2 वर्सांच्या मागीर स्कुलां स्टार्ट जाल्या. त्या खातीर रिस्पॉन्स बरो आसा. सगळे पेरंट्स बूक घेवपाक येता आता. आणि बुक्सांचे बीन अशें कितें रेट्स बीन वाडल्या म्हणून कशें? बुक्सांचे रेट्स वाडले कित्याक पेपरांचे रेट वाडले न्ही, सो नॅचरली बुक्सांचे रेट वाडले. आमकां पेरंट्सा कडच्यान रिक्वेस्ट की शॉप संडे ओपन दवरा म्हणून. संडे सुद्दां ओपन दवरले शॉप. ऑफलायन स्कुलां बरी, तितलीच पालकांक थाकाय. विद्यार्थ्यांकूय ऑफलायन जाय. एक्चुअली जाला ते एक्चुअली बरें जाला. ऑनलायन ते चडूच जाल्लें ते आतां चडशे मोबायल चड पडटाले. स्कूल स्टार्ट जालें की मातशें बरें जातलें. स्कुलांनी वयता भुरगीं वयतलीं, पेरंट्सांक मातसो टायम गावतलो. दिसय तेंच्या फाटल्यान उरतालीं सारकी. एज अ स्टुडंट तुका कितें बरें दिसता, ऑनलायन काय ऑफलायन क्लासेस? ऑफलायन. कितके एक्सायटेड आहा तूं फाल्यां तुजें स्कूल? हायस्कुलांनी भुरग्यांच्या येवकारा खातीर सगळी तयारी केल्या. बांबोळे कुजिरा संकुला कडची ट्रॅफिक वेवस्थाय जाग्यार घाल्या. वेलकम आसात म्हणजे पीटीए सगळ्या भुरग्यांक वेलकम करपाक रावतली. कारण आमकां दिसता की हें सगळें आतां फूल फ्लेज वेवस्थीत जावचें म्हणून. कारण फाटल्या वर्सा जे 1-1.5 म्हयनो आमकां मेळ्ळो तेन्ना ट्रायल बेजीसचेर तशें आशिल्लें. आमी वेगळे प्रयोग करताले. आनी एक बरी गजाल म्हणजे कुजिरा कॉम्प्लेक्सा खातीर म्हणजे एज्युकेशन डायरेक्टर आनी पणजी ट्रॅफिक PI जे आसा तिणी वयर आमचे सगळे एड्सांची मिटींग घेतली. थंय आमचें ट्रॅफिक कंजेशन कमी जावचें हेच्या खातीरूय कांय स्टेप्स घेवं जाय. कॉमन बसून जे ट्रबल तें ठरयल्लें आसा. सो त्या खातीर विथ लेस कंजेशन आमी हें सगळें जावचें, हांगासरलें ट्रॅफिक कंजेशन जावचें न्ही हेजे खातीरूय सगळे प्रयत्न केल्ले आसा. कोविड SOP पाळून हायस्कुलां सुरू. कोविडाचे सगळे SOPs पाळपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल सगळीं भुरगीं येता आसतना स्कुलाक मास्क घालूनूच येतलीं. आमी हँड सॅनिटायझर भायर सॅनिटायझर करतलीं, टेम्परेचर चॅक करतलीं आनी सोशल डिस्टन्सिंगान भुरग्यांक क्लासान घेतली. फूल क्लासूच आपयल्या फाल्यां, पूण आमी थोडो वेळूच फाल्यां भुरग्यांक बसयतलीं इस्कॉलान. भुरग्यांक स्कुलाचो परिचय जातलो, भुरग्यांक एनवायरमेंट. आनी आमी क्लासी आपयतना सुद्दां सगळ्यो क्लासी एकत्र आपोवंक ना. हाफ एन आवरच्या गॅपान क्लासी आमी भरतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोविडाच्यो केशी परत वाडूंक लागल्यात. आंकडो मोठो ना तरी 100चे वयर पॉझिटिव्हिटी रेट हुस्क्याची. सप्तकभरात 50 सकयलो आंकडो 200 पार. आरोग्य खातें नजर दवरून आसा. तेच परिस्थितीत स्कुलांचे नवे वर्स ऑफलायन सुरू जाता. मुख्यमंत्री म्हणटा स्कुलां सुरू जातात 10 ते 15 दीस लक्ष दवरतले, मागीर कितें तो निर्णय. फाटल्या कांय दिसांत राज्यांत कोविडाच्यो केशी वाडटात. टुरिझम सीझन सोंपता तश्यो केशी मेळपाक लागल्यात. आरोग्य खातें परिस्थितीचेर लक्ष दवरून आसा. लोकांनी कोविड शिश्टाचार पाळचो, मास्क घालचो, सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें म्हूण उलोय मारला. केशी वाडटात तरी परिस्थिती सामकोच हुस्को करपा सारकी ना. तशेंच कोविडाचो नवो व्हेरियंटूय गोंयांत ना. ह्या फाटभुंयेर नवें शिक्षणीक वर्स सुरू जाता. कोविडा खातीर 2 वर्सां हायस्कुलां ऑनलायन हायब्रीड पद्दतीन चलतालीं. आतां हायस्कुलां फूल फ्लेज सुरू जातात. मुख्यमंत्री म्हणटा हायस्कुलां सुरू जातात. फुडले 10 ते 15 दीस लक्ष दवरता, मागीर निर्णय. कोविड केसीस थोड्योश्यो वाडत आसा. बट फाल्यां पयलोच स्कुलाचो डे. वील ऑब्जर्व फॉर 10 to 15 days कशा पद्दतीत मॉनिटर करतले, देन वील टेक द डिसिजन. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. मोपा विमानतळ प्रकल्पार पेडणेकारांक दिल्ल्यो नोकऱ्यो सगळ्यो कॉन्ट्रॅक्टाच्यो. एव्हिएशन खातें आनी GMR कॉन्ट्रॅक्टर मुख्यमंत्र्याक चुकीची म्हायती दिता म्हूण पेडणे चानेलच्या सरपंचाचो आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा कांय खबर नासतना वगीच उलोवचें न्ही. म्हायती खात्यान जारी केल्लो नोकरे विशीं चार्ट
खंय पळोवचो. सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंट तो शान भोगे आणि जीवन कमरचो CEO आरवी शेषन हे दोघूय जे मनीस आसा पळय रे हे पूर्णपणे आमच्या मुख्यमंत्र्याची दिशाभूल करतात. तांच्यांनी जे नोकरी दिल्या पळय तो डाटा म्हजे कडेन आसा कळ्ळें तुका न्हू. तो म्हणटा कितें रक्षा सेक्युरिटी सर्वीस थंय तो म्हणटा कितें अरावंड 130 पीपल ताणें लोक कामाक लायले बरोबर. रक्षा सेक्युरिटीचे लोक कामाक आसा पळय रे तेंचे एवरी इयर दे हॅव टू सायन द न्यू कॉन्ट्रॅक्ट. ज्या म्हणटा गेली 5 वर्सां काम केला न्हू तो रेकॉर्ड कांयच ना. सोडॅक्सो कंपनी जी कंपनीन काम घेतला पण हाऊसकीपिंग क्लिनिंग तातूंत एक 20-22 भुरगे आमचे आसा. तिसरो तो म्हणटा जॉब फॉर द सब कॉन्ट्रॅक्टर. हे सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय हेंच्या कोण कामाक वयता पळय एका म्हयन्या उपरांत त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे मनीसय नासता तो कॉन्ट्रॅक्टरय नासता आणि केल्ल्या मनशा कोण कामाचो पगारय मेळना. काल आमच्या डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनान जो चार्ट पब्लीश केलो तो चार्ट जर पळयत आतां पर्यंत कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचेर आनी त्या परमनंट जॉबांनी GMR एक परमनंट कंपनी आनी ताच्या व्यतिरिक्त उरलेले 5 कॉन्ट्रॅक्टर्स हाजो जर रेशो पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 85% भुरगे हे पेडण्या तालुक्यांतले आसा. हे जे आलतू फालतू करून मदींच उलोवपाक सोदतात पळय न्ही हांच्यांनी पयलीं पळोवचें पयलीं थंयसर स्टडी करचो आनी मागीर उलोवचें. पयलीं खंयसरूच लोकांची दिशाभूल करचें न्ही. आजुनूय थंयसर जी रिक्रुटमेंट जावपाची आसा जी ट्रेनींग जावपाची आसा पेडण्याकारांकूच पयलीं प्रिफरन्स दिलो वयतलो. 60 वर्सां वेल्यांनी फ्रंटलायन वर्करांनी कोविड बुस्टर डोस घेवचो म्हूण सरकारान दवरिल्ल्या टिका उत्सवाक सापूच थंड प्रतिसाद. आरोग्य खात्याचे म्हायती प्रमाण पात्र 1,80,000 जाणांनी बुस्टर डोस घेवंक ना. तातूंतल्या फक्त 2,721 जाणांनी आयतारा बुस्टर घेतलो. उत्तरेत 1,317, दक्षिणेत 1,404. आरोग्य मंत्र्यान सकाळ फुडें बुस्टर घेतलो. आणि पुराय गोंयांत म्हाका दिसता टिका उत्सव आयज आमी चालू केल्ले आसा बुस्टर डोस दिवपाक. आनी म्हाका तरी दिसता की आयज आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री एकमेव अशें देश आहा जे खंय आमी फ्री वॅक्सिनेशन आमी दिता आमच्या जनतेक. आनी इंडिया इज लेड बाय एग्जाम्पल. गव्हर्मेंटान सगळ्या कडेन टिका उत्सव जो दवरिल्लो आशिल्लो तो तेका रिस्पॉन्स स्लो आसा. हेका रिजन म्हणजे मे बी पयलीं फूल कॅम्पेन्स जाल्या सो सगळ्यांनी घेतला आसत. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता जरी समजा आयज तुमकां येवपाक मेळ्ळें ना हांगासर खंयच्या रिजनान सो एवरी फ्रायडे आमचे PSC हल्दोना आमी कोविड वॅक्सिनेशन दवरलेलें आसा सकाळी 9 to 4:30. सो प्लीज जरी तुमकां हांगा येवपाक मेळना खंयच्या रिजनान सो एवरी फ्रायडे आसा सो तुमी थंय वचोन प्लीज वॅक्सिनेशन घेयात. माणूस येवन आपला डोस घेतात त्याच्यामुळे डोस घेतल्यापासून कोणाका त्रास ना. जर कोणी उरलेले असतात सगळ्यांनी ते घेवचे कोरगोचे आणि आमच्या कोण उरले जाणटे असतात की आणि कोणत्यांनी घेवचो तो मुद्दाम त्याचा कांयच कोणाक त्रास जायना ना. 4 वर्सांत गोवा बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाच्या आदारान मोपा विमानतळाच्या वाठारात 5 लाख रोपां लायली. 75% जगली. मेल्ल्या रोपांच्या जाग्यार परत रोपां लायतले म्हूण सिव्हिल एव्हिएशन संचालक सांगता. सुप्रीम कोर्टान खंय 5 वर्सांचे टार्गेट दिल्ले. बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड आणि सरकारान सैम राखूंक वावुरतल्यांचो भोवमान केलो. The target which we were supposed to achieve over a period of 5 years, we have achieved 5 lakh saplings plantation in 4 years. It's a great contribution, great effort, great achievement by Dr. Sarmo Kadam and his team. And many feel that these saplings grow on paper. I could see a lot of criticisms, a lot of comments that are passed in the social media. Believe me, if anyone wants to see, Dr. Sarmo Kadam has a complete record of locations, records whom it is given, which are the locations of the saplings given and planted. In addition to that, we have appointed an independent agency, a Government of India agency, to monitor the plantation of this particular 5 lakh saplings program. And my department has committed that to replenish the mortality, we will continue to support through a granting aid to this particular department. काय वेटलँड आम्ही नोटिफाय करपाचो प्रयत्न आसा. 7 वेटलँड तुमकां सांगपाक खोशी जाता की जे 25 वेटलँड सिक्कीमचे जर सोडले जे अजून जावना जे भारतान 9 वेटलँड जाला तातूंतले 7 वेटलँड गोंय राज्यान नोटिफाय केला. In Goa state has about 30
local varieties of rice in the state of Goa. In that, almost 10 has already been extinct. But with our efforts, especially the efforts of my colleague at K.K. Manora, we could able to conserve 20 native varieties of Goa. This is our contribution. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळीत रावात प्रुडंट. जुवारी एग्रोचो स्लम सेल व्यवहार हे सरकाराचे भूमिकेचेर प्रश्नचिन्ह. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय उलयला. गोंय फास्ट ट्रॅक सेलाक दवरला काय म्हूण प्रश्न. जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन बदलून खंय सेटलमेंट केला. जुवारीक ही जमीन गिफ्ट केल्या काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. विजयाचे विश्वजिताक प्रश्नार प्रश्न. जुवारी एग्रोचो स्लम सेल गोंय फास्ट ट्रॅक विकपाक काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायचो प्रश्न. व्यवहार कोणाच्या भरीक ताची खंय सरकारान जाप दिवची. सरकाराची हे जुवारीची स्लम्प सेल म्हणून जी सगळ्यांक आमकां सांगतात जी पेपरार आयल्या, इज दीस पुटींग गोवा ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल? क्वेश्चन इज वेदर पब्लीक इंटरेस्ट वेंचर ऑफ द गांवकार्स in 1968 has now been converted into a private interest venture by equity transaction. जुवारी एग्रो बंद जाता जाल्यार जमीन ताब्यात घेवंक जाय म्हूण 2019 उद्देग मंत्री आसतना विश्वजीत उलयल्लो. विजयान याद करून दिली. On October 19th of 2019, then Industries Minister and today's Town and Country Planning Minister Vishwajit Rani had commented to reports on Zuari Agrochemicals shutting down operations that the government should come out with an ordinance and take back the 1,000 acres which was given to Zuari Agrochemicals during the time of Goa's first Chief Minister, Bhausaheb Banodkar. This land was given to them for an industrial purpose. जुवारीचो इंडस्ट्रियल झोन सेटलमेंट झोन कसो जालो ताची विश्वजितान खंय चौकशी करची. One of the ODP has suspended is also the Vasco ODP. And in this Vasco ODP, this Zuari Agrochemical lands come. Now I want Vishwajit to go back to memory lane and also to investigate whether the land gifted to Zuari has now been, its zone has now been changed from industrial to settlement during the time of the ODP done in the last 2 years, and which he has now kept suspended. And will he now revert the land back to industrial or make it open? This is the question to Vishwajit. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विद्वांची प्रतिष्ठा राखूंक पेडण्या पंचायतीचे एकार एक थाराव. कोरगांव, धारगळे उपरांत मोर्जे पंचायतीनूय विद्वांक सन्मान दिवपाचो, तांची विटंबना जावंक दिवपाची ना म्हूण थाराव घेतलो. सत्पुरुष विलेज ऑर्गनायझेशन आनी निर्भया ग्राम महिला सेवा संघान थाराव मांडलो. फक्त थाराव घेवन जायना, लोकांची मानसिकताय खंय बदलूंक जाय. विधवांचेर आमची विटंबना जाता. ज्या दिसा कोणाचो तरी घोव मरता तेन्ना बायलेचेर कुंकू पुसता, कांकणां तेंची फोडटात, जावं मंगळसूत्र तेंचे मणी फोडटात. अशें विटंबना न जाता तांकां विधवा म्हणून जेन्ना समाजान मान मेळटा, जेन्ना समाजान ती अशी वयतात तेन्ना तांकां समाजान मान मेळना, विधवा म्हणून तांकां संबोधीत करतात. आयज आमच्या ग्रामसभेन म्हाका दिसता हो ठराव मंजूर करपाक जाय. हे आसा पळय विधवाचो शब्द आमकां काडपाक जाय. आनी हो आमचे जे अत्याचार जाता बायलांचेर, ज्या दिसा कोणाचो तरी घोव मरता त्या दिसा तेका खातीर आमी हो ठराव हांव पंचायतीक आनी सरपंचाक तुमकां सगळ्या कडेन मागता की हो ठराव तुमी सगळ्यांनी मंजूर करचो. विधवा प्रथे विरुद्ध ठराव मंजूर करणे. सो आयचे ग्रामसभेत तेंची कोण येयल्या पळय मातशें सांगपाक. जे विधी आसा हिंदू धर्मात ते रुढी बंद करपाचे. त्याच्या व्यतिरिक्त हांव म्हणटा की जी आमची मानसीक हे आसा न्हू ती परिस्थिती ती पयली चेंज जावंक जाय. जे आमी विधवा म्हणटा तेका आमी ज्या नजरेन त्या बायलेक पळयता ते पयली चेंज जावंक जाय. जेन्ना हे चेंज जातले तेन्ना स्वाभाविकच हे सगळे चेंजीस जातले. मेन म्हटल्यार सो हे थाराव घेवन हे घेवन काय फायदो ना. मेन म्हटल्यार मेंटेलिटी मनशाची चेंज जावंक जाय. तेन्ना ते सगळे चेंजीस जातले आनी आमी एका सलोख्यान रावंक शकता. गोंयांत मराठी आदी सावन आसा. पोर्तुगीजांनी मराठीक महत्व दिल्लें. गोंयांत मराठीचेर खंय अन्याय. फोणेचो मोगोचो आदलो आमदार रोहिदास नायक उलयलो. जळगांवच्या शिवचरण उज्जैन फावंडेशनाचे
बोरये पहिले अखिल भारतीय शिव मराठी साहित्य संमेलन जालें. अजित सिंह राणेन भाई मावज्याचो ज्ञानपीठ पुरस्कार वयर काढलो. कोंकणी नाटकांची धजा. मराठी साहित्य संमेलनांनी कोंकणी भाषेच्या नावान शबय मारपाचो प्रकार चालूच. जळगावच्या शिवचरण उज्जैन फाउंडेशनान फोंड्या बोरये पहिले अखिल भारतीय शिव मराठी साहित्य संमेलन दवरिल्ले. थंयसरूय कोंकणीच्या नावान शबय. फोंडेचो आदलो आमदार 94 वर्सांचो रोहिदास नायकान मराठी हीच गोंयची भाषा म्हूण सांगतना पुर्तुगीजांनी मराठी भाशेक म्हत्व दिल्ले. त्या वेळार मराठीत वेव्हार जाताले म्हूण दावो केलो. त्यांना असं वाटतं कोंकणी ही मराठीतली बोली नाही असं वक्तव्य केलं जातं. याही वक्तव्य केलं जातं. पोर्तुगीज असतानाच पोर्तुगीजांनी सुद्धा मराठीला मान्यता दिली आणि त्यांचं जे सरकारी पत्रक निघत असेल गॅझेट ते सुद्धा मराठीतून ते काढायला लागले. हे काय दर्शवतं तर गोमंतकाची ही मराठी पूर्वीपासून जी आहे आता कोणी लाजलेली नाही. कोकणी ही राजभाषा केली ठीक आहे काही हरकत नाही आमची हरकत नाही त्याला पण त्याचबरोबर मराठी ही राजभाषा करायला हवी होती. आणि या दोहोंच्या सगळ्यामध्ये आज संधी मिळते कोणाला इंग्रजी भाषेला. खास निमंत्रित अजित सिंह राणेन भाई मावज्याक दिल्लो ज्ञानपीठ पुरस्कार वयर काढलो. कोंकणीत दर्जेदार साहित्य ना मराठीत बरे बरे लेखक आसा अशें तो उलयलो. कोंकणी नाटकांची धजा मारली. ती दामोदर मावजो वगैरे जे आहे ना त्यांना म्हणजे कोकणीमध्ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आणि यापूर्वी त्यांना आणखी कोकणीमध्ये 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार गोमंतकाला लाभले. आणि ज्या पद्धतीचे जर साहित्य मी टीका करत नाही पण ज्या दर्जाचं जर साहित्य बघितलं तर त्याच्यापेक्षा कितीतरी दर्जाचे साहित्य मराठीमध्ये रोज महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशात म्हणजे लग्न मराठीतून होतं. मग कुठले जे हिंदूंच्या जे धार्मिक विधी आहे त्या मराठीतून होतात. नाटकं इथं होते. एका गावात जवळजवळ 12 नाटकं इथल्या स्थानिकांतर्फे होतात आणि कोकणी नाटक प्रायोजित करून एक 2 तासाचं एक म्हणजे कसं एक विरंगुळा करणारं म्हणजे कुठेतरी विदूषकी काहीतरी म्हणजे माकड चेष्टा करायचं अशा पद्धतीचं नाटक इथं चालतंय. मनोरंजन होतं खूप छान मनोरंजन होतं पण साहित्याच्या दृष्टीकोनात त्याचा काय दर्जा आहे. पुरुटांटा खातीर विवेक प्रभू. तुमचे भितरलो खरो गुण वळखून ताचेर काम करात. वगीच सरकारी नोकरी जाय म्हूण कसल्याय पोस्टाक धांवनाकात. करियर एज्युकेशन घेवन स्कील वाडयात. गोंयांत सध्या हॉस्पिटॅलिटी मळार खूप वाव आसा. सांखळे स्कील डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्युअरशिप खात्याचे वोकेशनल गायडन्स इन हॉस्पिटॅलिटी कार्यशाळेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. खुबशे फावटी जेन्ना हांव पळयतां की भुरगे म्हाका नोकरी जाय ह्याच विचारांनी आसता. कसली नोकरी जायी हाजो विचार ते केन्ना करिना. LDC जाल्यार LDCक एप्लाय करता. MPSC जाल्यार MPSCक एप्लाय करता. अटेंडंट जाल्यार अटेंडंटाक एप्लाय करता आनी ती आपल्याक नोकरी मेळची हाज्या खातीरच प्रयत्न करीत आसा. आपल्या कडेन टॅलंट कितें आसा आपल्या कडेन स्कील कितें आसा त्यो जर आपूण आयडेंटिफाय करून त्या दृश्टीन आपूण तेच करियर एड्युकेशन घेतलें आसत आनी करियर एड्युकेशन घेवन ते स्किल्स आनीक वाडोवपाचो जर प्रयत्न केलो जाल्यार निश्चित रित्या ताजो खूब फायदो आपल्याक जावपाक शकता. प्रत्येकाक जर नोकरी मेळटा जाल्यार प्रत्येका कडेन एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन कितें आसा ताजे कडेन टॅलंट कितें आसा तो कितें करूं शकता आनी तो अपग्रेड जावन फुडें कितें करपाक शकता. ओके ताज्या खातीर म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या करियर गायडन्साची आनी वेगवेगळ्या सेक्टरांत ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा त्यो गोंयच्या तरणाट्यांच्या समोर दवरपाची गरज आसा आनी तेजी सुरवात बाब विन्सन रामोस हांणी केल्या. निश्चितच आयचो वर्कशॉप सांखळेंत जालो फाल्यां केन्ना तरी तो फोंड्या जातलो सांग्या जातलो काणकोण जातलो. कारण आमचे विशेश करून ग्रामीण भागांतले युवक हे ह्या सेक्टरा कडेन खूब कमी दृश्टीन पळयता. ह्या सेक्टरा कडेन वेगवेगळ्यो कदाचित अवेरनेस नासत किंवा ह्या सेक्टरांत म्हणजे पे स्केल कितें आसा किंवा ह्या सेक्टरांतलें काम कितें ह्या सेक्टरांत ट्रेनींग खंय घेवपाची ह्या सेक्टरांत ऑपॉर्च्युनिटी मेळटना आमी कितें करपाक जाय हेंच सगळें तुमच्या मुखार तो दवरतलो. आनी हेजोच जे आमी कित्याक म्हटलें जर एखादो हिमाचलच्यान जर हांगासर काम करपाक शकता आसत जाल्यार आमचो तरणाटो कित्याक न्ही आमच्या भुरग्याक कित्याक शक्य ना हें. एखादो UP बिहारचो भुरगो जर हांगासर फ्रंट डेस्क आसतलो किंवा कितें हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतली वेगवेगळी कामां आसतलीं.
ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.